नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आरामासानी सगळे जाण हय आराम रावा. ताज्या पयला एक सांगता हो आमी आतां हो प्रोग्राम आमी सुरू करता पळय तेतू भितर मात्र हांव लोकां कडेन एक विनंती करता. तुमी हे कितें तुमगेले प्रस्न धाडून दिता पळय ते धाडून दिता आसतना तुमगेले प्रस्ना नंतर तुमगेलें नांव, तुमगेले बापायलें नांव, तुमगेलें आडनांव, तुमगेलें वाड्या नांव, तुमगेलें खंयचे गांवां नांव हें सगळें म्हणल्यार तुमगेलो तो पत्तो आसा पळय तें मात्र समा धाडून दिया. कित्याक सांग मागीर भानगड जाता हय हय गेल्ले पटी जालें पळयलें ना आमी आमगेले ते माजाळचे साईनाथ सैल म्हणटरीत हांव आमगेले ते प्रोफेसर हेजेर पावलो. तेमी तर हे प्रस्न विचारले जावन कोण म्हणून कित्याक फाल्यां सकाळीं तेमी कितें तेमी एक बरे लोकांक गुरू तेमी लोकांक शिक्षण दितलो मनीस तेमी तेमचेर तेंके लोकांक मागीर लोक मागीर विचारतात बाबा तुमी असले प्रस्न विचारलो असलो तेमकां लोक मागीर कित्याक विचारते रावतात न्ही. तेजे बद्दल तशें म्हण सांगता तुमकां की तुमी प्रस्न विचारता आसतना तुमगेलो पत्तो समा दिया, तुमगेलें नांव, तुमगेलें बापायलें नांव, तुमगेलें आडनांव आनी वाड्या नांव बी समा दिया. तेजेन आमकां कित्याक आमकां सांगतल्याकूय बरें जाता आनी तुमकां विचारतल्याकूय बी बरें जाता. आनी हांव मुख्य म्हणल्यार सांगता प्रोफेसर साईनाथ सैल बाबाक सांगता तुमी आमी गेल्ले पटी अशें मात चुकून कितें जाल्लें उरतलें तुमी बेजार करून घेयनाकात. आमगेल्या वट्ट पंगडा वतीन आमगेल्या कारवार न्यूज पंगडा वतीन आमी तुमचे कडेन माफी मागू बी जाल्यार तयार आसात. कित्याक तुमी त्या बेजार करून घेयनाकात. कित्याक त्या पटी हांवेंच म्हणलो मास्तर जावन कोण म्हणून हांव तुमीच म्हण समजून घेवन तुमचे बद्दल उलयलो तेतूं भितर कांय बेजार करून घेयनाकात. आनी तुमकां बेजार जाल्यार आमी तुमचे कडेन आमगेल्या त्या पंगडा वतीन तुमचे कडेन माफी मागतात. इतलें सांगू इच्छिता. आनी लोकांक सगळ्या आमगेल्या कारवारच्या सगळ्या कोंकणी भाशेच्या लोकांक हांव एक विनंती करता तुमी सांगता आसतना तुमगेलें पत्तो मात्र समा दिया असकन ही गोंधळ जावचे नाका म्हणून. नमस्कार. नमस्कार. कारवार न्यूज कोंकणीच्या आजा संडेच्या ह्या भागात तुमकां सगळ्या प्रेक्षकाले हांव संजय नायक स्वागत करता. आनी आजा तुमगेले बी आमगेल्या कार्यक्रमात मनांतल्यान एकदम स्वागत आसा. नमस्कार नमस्कार सगळ्या नमस्कार करता. कित्याक काय म्हणल्यार आयतार आठवड्या एक पटी येता पळय हांव तुमचे कडेन उलोवक म्हण घेवन तशें म्हणून घेवन येवचें. कित्याक म्हाका तुमगेली ही गोडी ही आवड उरता पळय ही कोंकणी भाशेची कोंकणी लोकाली ही आवड उरता न्ही ही उरतात उरूंकूच जाय. तुमकां आसा म्हाका तुमी म्हाका वाट पळयतात बाबा लोकांनी वाट पळयत पयलीं आमी सुरू करया म्हणटा. लोकांनी वाट पळयत पयलीं आजा सुरू करया. भरपूर लोक भायल्यान आमकां प्रश्न धाडून दितात आनी आजा हे उत्तर दिवचे खातीर तुमकां प्रत्येक आठवड्या येवचेंच पडटलें. आतां म्हाका प्रश्न भरपूर येते आसात. येवूंक जाता म्हण बाबा ह्या पावसांत मी म्हाका जमत ना रे आतां पयलींच्या म्हणके. आजा तर हात घाला प्रश्नाक. हय हात घाल काड. बरें पयलो प्रश्न आसा पळय राजेंद्र रायकर भांडी शेट्टा कारवारच्यान विचारला. हय कितें विचारला तेगेलो प्रश्न आसा डेली अभ्यास करून करून पास जाल्यार बी त्या मनशाक नोकरी बी मेळना. आनी दुसरो एक अर्दवट शिकिल मनीस गांवभर फिरता आनी तो MLA जाता मंत्री जाता हितून तो डेली अभ्यास करता हुशार का अर्दवट अभ्यास करता मनीस हुशार अशें तेगेलो प्रश्न आसा. बरोबर प्रश्न आसा. प्रश्न वायट ना बरो आसा. म्हण अभ्यासाकच हुशार उरलो म्हण जालें ना आनी तूं समजून घेत तो डेली गांवभर फिरता म्हणून गांवभर असोच फिरून उरतलो तो लोकांक मदती पडटा. तशें म्हणून तो फाल्यां एक MLA मंत्री जाता. कित्याक लोकांक कळटा बाबा शिकून घेवन हुशार जावन वयर गेल्लो पावता काय घरा कडेन अनपड मनीस हो सगळ्या पावता का म्हणून घेवन. तशें म्हणून कितें सांग शिकल्यार बी लोकांक पावूं जाय. 4 लोकांक पावूं जाय आनी 4 लोक फाल्यां सकाळीं आमकां बी जाय जातात मेल्यार बी खान मारूं 4 लोक. बरोबर म्हणटा अभ्यास व्हडणी अभ्यासा बरोबर ही लोकसेवा आसा पळय ही जनसेवा आसा पळय ती मुख्य उरता. व्यवहार ज्ञान बी उरूं जाय. भायर जगात ज्ञान उरूं जाय. हा व्यवहार ज्ञान उरूंकूच जाय. उरूं जाय. तर हाजे दुसरो प्रश्न आसा अंकित MB आडनाव काय बरयलें ना शिक्षण न्ही आडनाव उरतलें तेगे शॉर्ट फॉर्म उरतलें इनिशियल उरतलें अंकित MB बरयला मुंबयच्यान. मुंबयच्यान तिने प्रश्न विचारला वास्को दा गामा तू एक पटी म्हणील पळय तुका नपास करूं येयलो गोंयांत. तो वास्को दा गामा गोंया म्हणल्यार येयलो जाल्यार कारवारात कित्याक येवन पावलो नाका म्हणटा तो. गेटार बी आडयलो उरतले नाजाल्यार तेगे ते कोवीड नेगेटीव सर्टिफिकेट ना म्हण बी येयलो ना उरतलो हांगा मागतात न्ही. म्हणजे त्या टायमार जाल्यार बस मेळना उरतली. बस मेळना तशें म्हण उरत तशें म्हण येयलो ना उरतलो बाबा तो बाकीच म्हाका खबर ना. बरें हाजे तिसरो प्रश्न म्हण म्हाका तो तुगेलो तो वास्को दा गामा म्हाका आनी ताका जमना. तुका ताका जमना खबर आसा तेजे पायन तूं नपास जा. मॅट्रिका नपास करूंकूच येईल तुका नपास करूं येईल बरोबर. त्या नंतरचो प्रश्न हाज्या साईनाथ कोठारकर अस्नोडच्यान विचारला. अस्नोड आमगे लागींचे अस्नोडे लागींचे. हय हय कितें विचारला तेगेलो प्रश्न आसा कोंबी ताती दिता म्हळ्यार पक्षी ताती दितात आनी प्राणी जे आसात ते दूध दितात गाय बी दूध दिता
हय, हय. जाल्यार असो खंयचो प्राणी आसा हां जो ताती बी दिता आनी दूध बी दिता प्राणी म्हणू जायन ताका आनी दुकानदार दुकानदार आतां हे आयकून घे तूं आतां मुरली घेरत गेलो हय. आनी लाय घेरत गेलो हय. थंय तुका ताती बी मेळटा दूद बी मेळटा दूद बी मेळटा. हय, दोन्ही दित म्हणाला दोन्ही दिता, हय. तिनी दितल बी आसा तिनी कितें ताज्या मटन बी दिता चिकन चिकन बी दिता अनिल आनी तिनी तेच कडेन मेळटा हय तिनी मेळटा हय, हय. ओके आनी कितें आसा साईनाथ कोठारकर तिनी मेळचे कडेन येवं हरकत ना तुमकां हय लागींच दूद आसा. ताती आनी चिकन तिनी मेळटा आनी चारी मेळचे कडेन बी आनी एक कडेन जागो आसा असो हाज्या ते आतां हय हे मेळटा ते नाका ते नाका ते नाका हा पेन न्ही ते नाका हय त्यानंतर प्रश्न ताज्या आकाश चंद्रकांत नायक आकाश हय आकाश चंद्रकांत नायक जावं जमनीचेर प्रश्न चाल बरें केलें तेणी हय तेणी प्रश्न विचारला लव मॅरेज केल्लें बरें काय अरेंज मॅरेज केल्लें बरें लव म्हणल्यार प्रेम विवाह हा प्रेम प्रेम करून लग्न करचें बरें हां काय म्हणजे जमोवन दिलें लग्न करचें बरें अशें तुमगेलें कितें म्हणणें लव मॅरेज आनी अरेंज मॅरेज अरेंज मॅरेज हय हे लव मॅरेज आसा पळय हे सुसायड केल्ली सो बाबा वचून घेवन म्हणल्यार आमी आत्महत्या करून घेता पळय हय हय आनी अरेंज मॅरेज आसा पळय 10 लोकांनी मेळून मान उडयली सो मर्डर केस हय हे दोनी केल्ले बरें न्ही सुको रोयल बरो केल्लो भोगतात केल्लं भोगतात तूं भोगते ना म्हागेलें तें आसूं हांव तेंच म्हणटा सांगून काय उपयोग ना ते हां तेंच म्हणटा हे घे मुखार घे ते हांव तर मुखार प्रश्न मागेला हांवें भोगिलो हांवें ना, ना, मागेला तू- निकाल ना आज तू तुगेलो अनुभव सांगता रे ती गेली न्ही बेडी आणि त्यात आवडटा लोकांक सगळ्यात हां तुझे अनुभव सांगता न्ही त्यात सगळं लोकांक आवडटा हय मागेल कर्म काणी लोकांक आवडटा हय हांव दंडण काडटा हां मुखार घे त्यानंतर प्रश्नाच्या रुपेश नायक सोनारवाडा सदाशिवगड सदाशिवगड हां हा सदाशिवगडच्यान सोनारवाडा खंयचे कडेन जाल रे सोनारवाडा म्हाका बी तितलो याद ना हाज्या आसूं ताका प्रश्न घे पयले बरं रावतल ते सोनार रावतल म्हणजे सोनारवाड न्ही हां ताका प्रश्न आसा हां बऱ्यात बरो हां खंयचो सोरो बरो फुकट दिल सोर बरो फुकट मेळ्ळी सोरो फुकट मेळील सोर बरो घेतल्यात बऱ्यात बरो फुकट मेळील सोर बरो कोणी तरी दिया आनी तेज्या आनीकूच आनी उत्तम सोर बरो खंयचो सांग खंयचो? तेजे बरोबर अर्थिंग बी कितें दिवं जाय वटाण्याचें चण्याचें अच्छा आणि चिकन बी दिल्यार ते अति उत्तम अति उत्तम सोरो अति उत्तम म्हणजे फुकट मेळ्ळी सोरो बरो बऱ्यात बरो. आणि इकत घेईल सोरो उपेग ना उपेग ना बन्नी तकल जडात तेजे तकले झेड जाता ओके त्यानंतर प्रश्नाच्या प्रशांत तळेकर किन्नरच्यान किन्नरच्यान सांग ताका म्हणणं आसा कोविडाचे नवीन नवीन अपडेट वर्जन येते आसात आणि जाल्यार बी ताका अजून कोविड-19 कित्याक म्हणटात 2019 म्हणजे कोविड-19 म्हणटाले न्ही हय. हां तर ताका अजून जर नवीन नवीन वर्जन येयला ताचे हां जाल्यार बी ताका अजूनय कित्याक कोविड-19 म्हणटात आतां हेका आतां सोडोवन सांगचे पडले कोण तो पोर तो प्रशांत तळेकर किन्नरच्यान प्रशांत तळेकर बाबा प्रशांता आतां हांवूच कोणागेर गेलो आतां एका मार्के पुणे गेलो शिगम्या पुणे गेलो ना कसल्याक मातना गेलो आजा येयल मारतलो म्हणा म्हाका इतलें था 90th म्हणटा हांव 90th म्हणटा आनी ती म्हाका चेडे बाटली दिली घान घेता तर कोटरा वयर घान घेता कित्याक सांग म्हाका जाय म्हण तशें म्हण तो 90 हेजे 19th उरतलो आनी आमी 90 घान घेता म्हणजे हेजे जीव वयता पर्यंत 90th म्हणटाले आमी मारता 2 मान नेताले तशें म्हण प्रशांता तूं पिता पिल्या कोणा सांगू वच नाका महाराजा हां. त्याचा मुखालो प्रश्न हां, मेधा नायक औरसाच्यान हां कितें खंय पोर कितें जाल्ला त्या ताईन विचारला जास्तीत जास्त देवाक मर्याद म्हणून हां नाल आणि केळीत कित्याक दितात देवाक बी कळू म्हण कितें घट्ट कितें मोव कितें सोल खावचें कितें आनी फोडण खावचें कितें म्हण हे कळू जा म्हणटा दितात आनी कितें वगीत दितात तेका बी कळू म्हण म्हळ्यार देवाक कळू जा घट्ट खंयचे आनी घट्ट कितें मोव खंयचे. कितें आनी चोल खावचें कितें आनी फोड फोडण खावचें कितें ओके कळू म्हण त्यानंतर प्रश्न हाज्या हां नारायण बी तामसे हां पुणेचे न्हू ते मूळ सदाशिवगडचे पुण्यार रावता खंय हां पुण्यार रावतात हां तेका प्रश्न आसा हां. सध्या ऑक्सिजन कमी पडते आसा हय. प्राणवायू म्हणटा पळय हय हय ऑक्सिजन हय, कळ्ळें. हां. ऑक्सिजन कमी पडते आसा हय वारो हय वारो तो कित्याक हां कित्याक लागून कमी पडते आसा कित्याक म्हण होच तो प्रश्न हांव 4 लोकांक विचारच केल्लो अरे सकाळी उठ्ठा तुमी योगा करतात अरे योगा करता म्हण कितें करता रे सकाळ पुरा येईल वार तुमीच फोन घेता मरे सोय करता वार कमी पडना हां हो लास्ट येवूं जायना जाल्यार हेजेर व्हडप एक पुडी घान घेवन तेमी सर येता म्हण गेलो
तेमी सर येता म्हणून कमी पडटा ऑक्सिजन कमी पडटा हय. नाजाल्यार कमी पडना नाजाल्यार अजिबात कमी अजिबात पडना कमी आशिल्लो. पडना ओके हय. त्या नंतर प्रश्न आजा हां. नवे प्रश्न आसा सूरज संदीप राणे हां. हळगाच्यान हळगा हा आमगेलो हळगा हळगा हा हय तेका प्रश्न आसा लाकूड भायर दवरल्यार वायटी लागता बरोबर आनी लोखंड भायर दवरल्यार जंग लागता हा जंग लागता हय तस जाल्यार भांगर भायर दवरल्यार कितें जातलें बरो प्रश्न लाकूड भायर दवरल्यार वाळटी वाळटी लागता लागता. आनी लोखंड लोखंड भायर भायर दवरल्यार दवरल्यार जंग जंग लागता लागता. आनी भांगर भायर दवरल्यार कोण लागता म्हण कळचोच ना कोण लागता म्हण कळचोच ना सुचोवन वयतलें ते चोन वयतलें. भांगर भायर दवरल्यार कोण लागता म्हण खबर सुद्दां उरना भायर दवर नाका बरो प्रश्न बरो आशिल्लो उत्तर बी समातील तुका बरें तर नंतर प्रश्न आसा नरेंद्र म्हणून नदीवाडा कोडीबाग हेंग कोडी बघा हेंग ते हय नदीवाडा असते हां न्हंय लागी नरेंद्र संजय हळगेकर हुळगेकर उळगेकर हुळगेकर आहे नदीवाडा कोडीबागच्यान हां तेका प्रश्न आसा अशी खंयची वस्तू आसा हां जी आमी खाऊ म्हण हाडटात पण केन्नाच खायनात जो कितें एक वस्तू आसा खंय जी आमी खाऊ म्हण हाडटात विकत हाडटात हय पण ते आमी केन्ना खायना खंय आमी केन्ना खायनात हे ताट उरतले रे ताट जावं प्लेट प्लेट हय बरोबर आमी आतां कितें जेवू जा म्हणून ताट हाडटात ताट जेवतात ताट जेवणात ताटा घान घेवन जेवतात तें हय, म्हाका बी आतां कामा वयल्यान येतात घरा कडेन गेलो तिथं डबो खायला रे म्हणटात आं डबो खायला रे म्हणटात हा हा हय डबो हां तूं कितें म्हणटा तेन्ना डबो खायलो ना डब्यात आशील खायलो डब्यात आशील खायला म्हणटात बरोबर हय तशें बी जाता डबो बरें कोण तो विचारेल कोण पोर नरेंद्र हुळगेकर हां हां कोडीबाग नदीवाडा कोडीबागच्या नदीवाडाच्या नांव थंय रोशण्या उदाबरती आसा सकयल नदी का नाका हय म्हणजे न्हंय कडेन नाका म्हण त्या नंतर प्रश्न आसा योगेश आडनाव बरयलें ना हां. मडगांव गोवाच्यान हां तेका प्रश्न आसा बायलाल गळ्यात मंगळसूत्र पळोवन कळटा कितें की तेका लग्न जालें म्हणून हां तो लग्न जालें म्हण हय बायल लग्न जालें म्हणून कळटा तेका गळ्यात मंगळसूत्र पूण उरता. आजकाल कळना रे थोडे लोक मरे सैनीक ते एक दोन हेका फाटी कडेन मणी उरतात आनी कळना म्हण थोडे लोक इतलो घालतात की मंगळसूत्राच काना म्हण कळना तरी की उरू हय हय. प्रश्न बरोबर मंगळसूत्रा वयल्यान कळटा हय लग्न जाला म्हण घेवन तसं जाल्यार दाल्ल्याल लग्न जाला म्हणून वळखचे कशें हो तेका प्रश्न देवा माच्या इतलें सुंदर तातल्यान वळखूंक तुका मंगळसूत्र जाय म्हणना कानाचें जाय म्हणना एण्ण जाय म्हणना कांकणां जाय म्हणना सोडणी पळयल्यार कळटा मरे थोडो लग्न जालें म्हण संवसारच नाका जावन गेलो इतलो घंटाळा नाजाल्यार किस पळयचो काय उरलें की लग्न जालोच तो आनी कितें उरलें खिशेंत काय ना जाल्यार लग्न जालें म्हणटा लग्न जालें खिशेंत उरल्यार उरल्या 4 पयशे उरले म्हणल्यार तो लग्न लग्न जालें ना जालो म्हणून आनी सोंडी पळयल्यार कळटा आंबू सोंड्याचे उरलो बरो लग्न जालो खुशी येत उरलो बट लग्न जालें ना आनी कितें आसा परत ताच्या लास्ट प्रश्न आसा देवेंद्र भट्ट नागपूरच्यान 12 प्रश्न गेले मी आज प्रश्ना पयलीं आनी एक उत्तर घेत तुका बरें 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 4 गोश्टी घे नाका घ्या आं आतां कारवारा भितर कितें चलतें आसा खबर आसा तुका बस चालू जाला हाज्या हां ती चलतात ती चलू रिक्षा चलू मोटरसायकल चलू सद्या कितें चलतें आसा अरे हे राजकारण लोकांक कितें चलतें आसा रे म्हाका सांग कितें चलतें आसा काम अरे बाबा सडा कितें करा काम करा करता तशें न्ही आतां सद्याक हो येता ताका बोट दाखयता तो हेका बोट दाखयता तूं लोकांक कितें बरें करता न्ही दाखोवन दिनाका बरें करते वच आनेक येता तेणी बरें केल्ल्या भितर आनी कितें तर वयल्यान 4 चादर जास्ती घालता आनी तेतून भितर आपणाल हे हांवें इतलें झाड केलें हांवें म्हणटा तो हो तेजेचेर आनी उशी दवरता तेज्या झाड केलें हांवें म्हण घेवन केल्लें कोणी काय ना म्हण करते आशिल्लो करूं आनी बरें करा तसं जाल्यार लास्ट प्रश्न घेऊ हां सांग तर लास्ट प्रश्न आसा देवेंद्र भट्ट तेमी नागपूरच्यान विचारला हां सोरो जिवा बरो हय. अशें कित्याक म्हणटात आनी कशें पिल्यार बरो सोरो जिवा बरो हय अशें कित्याक म्हणटात आनी कशें पिल्यार बरो प्रश्न वायट ना बरो प्रश्न आसा सोरो जिवा बरो कसकन पिवचो थोडो करून पिल्यार मात्र बरो आनी तो गटगटी रोखोवन घेयलो तो जिवा वायटच घोट गेल्यार बरो घोटान पिलो बरो बाटलेन पिल्यार वायट गटगट आनी पिल्यार वायट हय सोऱ्या बद्दल आनीक सांगता तुका सोरो इलो पिवन जर तर रावलो एक तो व्हडलो खंय एक देव देव हां हय कळ्ळें तुका देव तेज्या मात्र जास्त पिलो राक्षस हार थोड करतो 4 लोकां येवं दिना हय तूं कोण बाप्पा हें तें उलयता
आणि तेज्या जास्त पिलो तो कुंभकर्ण. अच्छा अच्छा अच्छा, तू एक सांगितलं मग ती काणी याद येईल म्हाका. खंयची? ती पोपट, वाघ आणि दुकर. हां हां हांव सांगता तूं सांगता हांव सांगता हां सांग म्हाका बी इसरला हांव. हांव सांगता. हां सांग. एक रानात खंय एक पोपट रावता, हय एक वाघ रावता बरोबर. आणि एक दुकर रावता खंय. बाकीचे लोक बी उरतात पण हे नजरे येईल हे तिने नजरेल तीनच म्हणजे तिन्ही लोक हय. दोस्त उरता म्हणला तुवें. हय, दोस्त उरतात. तिन्ही दोस्त उरता खंय. आनी तुवें कायम एक झाडा पंदात मेळप खंय. सांजे मागीर ते मेळटाले, बसताले, उलयताले, हेकातले तेका उलोवप, आज हे जालें आज ते जालें, उलयताले आनी पोपट त्या झाडारच रावतालो. वाघ आनी दुकर तेमगेल घरा कडेन परत वयतालो खंय. आनी एक दीस कितें जालें, व्हडलो झोडमोड येयलो, झाड मोंड पडले आनी पोपट मेलो. मेल रे पाप. पोपट मेलो. हय त्याच नंतर थंय वाघ येयलो खंय. वाघान पळयलो, अरे बाप रे, वाघ दोस्त मेलो, पोपट मेलो म्हणून ताका शॉक बसलो आनी तो वाघ बी थंय मेलो. वाघ बी थंय मेलो. थोडी जाली ती मडी त्या दिवशी. आनी त्याच नंतर तुवें सांगितलं हाज्या गोष्टी. बरोबर आहे. आनी त्याच नंतर थंय दुकर येत खंय परत. सांजे मागीर मेळूं येता न्ही सांजे मागीर दुकर येता. तो पळयता पोपट मेलो, वाघ मेलो. हांव कित्याक जगची मग तो बी सोसायड करता, आत्महत्या करता. त्या नंतर ते सगळं ते पडिले कडेन कुसून वयता. तो एक नवीन झाड तयार जाता खंय. त्या झाडाक फळां जातात आनी त्या फळांतल्यान खंय लोक सोरां काडटात. बरोबर. सोरां काडटात. काजू झाड जालें ते. हां, तुवें सांगिल्लो आयकत त्या झाडा फळांतल्यान सोरां काडल्या नंतर तशें खंय एक पॅक पिलो पोपट का मनीस पोपट जाता. पोपटा भशेन उलयता. भशेन कितें उलो जाय. आज शेत करया म्हणून रात्री उलयचे, सकाळ काय याद उरप ना. तसले उलयतात, तशें काय उलयतात. पोपटा भशेन उलयता. पोपटा भशेन उलयतात. दुसरो पॅक मारलो, वाघ. हय वाघ जावन हय. हेका आज व्हरतले म्हण व्हरतले आनी पिवूंकूच दिना म्हजे भशेन कोणच ना. हय असो. हेका आनी एक पॅक मारूंकूच दिना. आत्ता म्हळ्यार इतल्यान बंद करून घरूच जाय म्हणल्यार घरूच जाय अशें. आनी तिसरो पॅक मारलो, न्हिदून घेयल दुकर. तो न्हिदून घेयल बडो. खंय लोळटा म्हणून ताका कळना. ते फळाचे ते फळा परिणाम न्ही तो. हे पोपट आनी वाघ आनी हे आशिल्ले पळय त्याचो परिणाम. हय बरं आजा, आतां पाळी येयले, प्रश्न जाले, आमगेले उत्तर सगळ्यांक मेळ्ळें. हांव कितें म्हणटा, कारवारच्या लोकांदो काळी न्हंयच्या लागीं आशिल्ले सगळे लोकांक सांगता कद्रा डॅमाच्यान परत उदक सोडते आसा तर काल 3 धडप ओपन केले कमरे. 3 धडप्यांतल्यान ओपन करून उदक सोडलात. मुखार बी सोडूं शकतात. तशें म्हणून तुमी बरें कर रावा. आनी सद्दी हे तुमगेले हेमगेले कोणाला तरी न्यूज पळया. कित्याक म्हणल्यार तुमी केन्ना उदक सोडतले म्हणून कळटलें. आमगेलेच पळया कोणाला तरी कितें आजा. आमगेलेच न्यूज पळया. कित्याक केन्ना उदक सोडतले, कितलें उदक सोडतले तुमकां तेजेर कळटलें. आनी तेन्ना तुमकां घरांतल्यान भायर खंय वच जाय, कितें रोवं जाय, गरू वासराक तुमी सुणी मांजराक खंय दवर जाय तेजी ते तुमकां जाणीव जातली. आनी तुमी करा. आनी भायर लोकांक सांगता हेजें म्हणल्यार मेन म्हणल्यार सांगचें म्हणल्यार कोणा सांग, हे आमगेल्या देशांतल्यान भायर रावता पळय तेणी म्हाका सांगूं लायलो. ओमन, दुबय खंय रावतात आनीक देश आसात न्ही, थंय रवील कडेन तांकां सांगता बाबा बरें कर रावा. म्हाका खबर आसा तुमी कोण कारवारचे लोक तरी कमी पळयत उरतले म्हणून तुमी भायर आशिल्ले लोक म्हाका वाट पळयतात आनी म्हाका तुमी इतले मॅचीज करतात हांव वाचून दाखयत म्हाका तेजे बद्दल तुमकां सांगतात बरें कर रावा. हां, मातृभाशेचेर एक गोडी दवरून घेवन रावा. आवय बापायले आशिर्वाद दवरून घेवन रावा आनी बरें कर रावा. आनी मुखार तुगेलें सांगचें आसा. आनी येताना एक आजाक खाजुरा पाकीट घेवन येया. हय ते हाडटात. आनी ते हेजी एक बाटली हाड म्हणटा केजी ती रे आंगामार. अच्छा, आंगामारची अत्तराची बाटली घेवन येया आनी बरें कर रावा म्हणटात. मुखार येतारा मेळ्या तोपर्यंत तुमी आजा आनी बक्षीस हां हाडलें ना रे काही. हां आमगेलो आसा बाय, आमकां हे दिला बाय, हे चंद्रगिरी नेचर क्युरान दिल्ले हे. ओ हो हे बाय चंद्रगिरी नेचर क्यूर हे तुमकां हर एक आयताराक प्रश्न विचारिल्ल्याक भोवमान दिते आसा, बक्षीस दिते आसा. आनी ह्या बक्षिसा खातीरच म्हणनी म्हागेलें प्रेम आनी तुमचेर आशिल्लें म्हागेलें प्रेम हेजे खातीर हेमी इतले तेमी आमकां हे करतात. कितें म्हणटात ताका, सहकार्य करतात. तेजे खातीर हे तुमकां तेमी दितले. कोणा दितले खबर ना म्हाका. तुवें डिसायड करूं जाय न्ही कोणा दिवची म्हणटे. हय करूं जाय. हय, आतां पयलो प्रश्न खबर आसा, अभ्यास करून पास जातलो होड काय गांवभर फिरन MLA मंत्री जातलो होड. हो प्रश्न आशिल्लो राजेंद्र रायकार. खबर आसा, बेजार ना बट प्रायज दिवं सारकें ना. अंकीत MB मुंबयच्यान आशिल्लो वास्को दा गामा गोंयांत येयलो जाल्यार कारवारांत कित्याक येयलो ना. तिसरे प्रश्न साईनाथ कोठारकर आलो. कोंबी ताती दिता आनी गाय दूद दिता जाल्यार दोनी दिता प्राणी खंयचो.
हाका चंद्रकांत नायक येतलो लव मॅरेज केलं बरें का अरेंज मॅरेज केलं बरें. रुपेश नायकान विचारला सदाशिवगडच्यान बऱ्यात बरो खंयचो सोरो बरो. 6th प्रश्न आसा प्रशांत तळेकराल किन्नरच्यान कोविडाचे नवीन नवीन अपडेट वर्जन येते आसा जाल्यार ताका कोविड-19 कित्याक म्हणटात. 7वे प्रश्न आशिल्लो मेधा नायकाल उर्साच्यान जास्तीत जास्त देवा मर्यादा नाल्ल आनी केळीत कित्याक दितात. 8वे प्रश्न नारायण बी तामसेलो पुण्यातल्यान ऑक्सिजन कमी कित्याक पडचे आसा म्हणून. त्यानंतर प्रश्न आशिल्लो सूरज संदीप राणेलो लाकूड भायर दवरल्या वायटी लागता भांगर भायर दवरल्या कितें जातलें तो प्रश्न आशिल्लो. आनी 10th प्रश्न आशिल्लो नरेंद्र हुळगेकर नायक न्ही नरेंद्र हुळगेकर नदीवाडा कोडीबागच्यान अशी खंयची वस्तू आसा जी आमी खाऊ म्हण हाडटात पण केन्ना खायनात. त्यानंतर प्रश्न आशिल्लो योगेश आलो मडगांव गोव्याच्यान बायलाल गळ्या मंगळसूत्र पळोवन कळटा जाल्ले लग्न जालें कशें कळटलें. आनी लास्टा प्रश्न 12व्या नंबरचो देवेंद्र पटेल नागपूरच्यान सोरो जिवा बरो असं कित्याक म्हणटात आनी कशें पिला बरो. मग हेतूंत मरे 4 प्रश्न आवडली. 4 न्ही हाज्या बक्षीस एकच दिता आमी. पण तेतूंत एक प्रश्न खंयचो सांग. खंयचो. बऱ्यात बरो खंयचो सोरो बरो. अच्छा नागपूरच्यान. हय लोखंड भायर दवरल्या जंग येता लाकूड वायट दवरतात तो एक. तेजे नंतर देवाक केळी आनी नाल्ल कित्याक दितात. तेजे नंतर बायल लग्न जाल्यार मंगळसूत्र पळोवन कळटा दादल्याक कित्याक कळना. कशें वळखचे हे 4 प्रश्न खूब बरी आसात. ना 4 ना हाज्या बक्षीस आमकां आठवड्याक एकच मेळटा. बक्षीस फक्त एकट्याक दिवचें पडटा 4रांतल्यान तुवें चॉयस करूं जाय. देवाक नाल्ल आनी केळी कित्याक दितात मर्यादा. हय हो प्रश्न हरकत ना. ह्या प्रश्नाक कोण ते तर अवर्साचे मेधा नायक ताई ह्या आठवड्याचे विनर तुम्ही आसात आणि तुमकां मेळटे आसा चंद्रगिरी नेचर क्यूर प्रस्तूत एंटी रेडिएशन चिप ही 1000 रुपये किमतीची. तुमगेलं नाव आणि पूर्ण पत्तो आमगेल्या व्हॉट्सअप नंबराचेर व्हॉट्सअप करा. हे बक्षीस तुमकां घरपोच मेळटलें. आनी बाबा हे हे आतां प्रश्न विचारता पळय ते वर्कशॉपात विचारा म्हण सांग. हय आनी भरपूर लोक प्रश्न एपिसोडाच्या कॉमेंटात विचारतात. कॉमेंटात विचार नाकात युट्यूबाचेर विचार नाकात. आम्हाला सकयल तुमकां नंबर दिसता पळय पळय हय हाजे नंबर दाखयते आसा हिंगा व्हॉट्सअपाचेर व्हॉट्सअप नंबर आसा. ह्या नंबराचेर तुमी तुमकां प्रश्न विचारा आनी त्या प्रश्नाक हाजो उत्तर दितलो. दितलो सोड नासतना दितलो. आनी एक ह्या आठवड्यात तरी चुकलो दिवंक खूब प्रश्न जाल्ल्यान म्हाका प्रश्न खूब जाती आसात. तुमगेलो प्रश्न अवश्य आमी घेतले. रागार जायनाकात. ह्या आठवड्या येयला ना मुखेल्या आठवड्याला रागार जायनाकात. प्रत्येकदाला प्रश्नाचं उत्तर आज तुमकां दितलो हेजी खात्री तुमकां हांव दिता. राजा हय हय रे हो भाग आतां हिंगा म्हाका हांवूच जाय. हय सर या कितें हाडलें तर ना हाडलं काय ना वच्चे वयता सर या म्हणटा हांव म्हटलं सर या नमस्कार घाल्या. हय सगळ्या नमस्कार. देव बरें करूं. मुखार आयतारा मेळया. पळयती रावा कारवार न्यूज कोंकणी. आजा संडे दर आयतारा पळया पण डेली पळया कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्राईब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.